आयन ओवर डंप हेजे हांवें क्वेश्चन मांडलोलें आहा हेजे स्पीकर सर जे आन्सर्स दिल्ले आहा ते आन्सराचेर देर इज नो सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर स्पीकर सर. म्हाका कॅटेगरिकली 3 सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विचारपाक जाय. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हू फॉर्म्युलेटेड द डंप पॉलिसी अँड गिव अस ऑल द पेपर्स. कोण फॉर्म्युलेट केली पॉलिसी ताजी पेपर्स ह्या फ्लोर ऑफ द हावसाचेर घालची. स्पीकर सर, डंप पॉलिसी फॉर्म्युलेट केली म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंटान फॉर्म्युलेट केल्या. माय सेक्रेटरी इट इज आनी कसले पेपर जाय म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंट जे आसा माय सेक्रेटरी मायन्स माय डायरेक्टर मायन्स माय मायन्स होल डिपार्टमेंट ही इज अ व्हेरी मच कॉम्पिटंट आणि तांच्यांनी डंप पॉलिसी तुका डंप पॉलिसी जर मेळूंक ना जाल्यार हांव तुका डंप पॉलिसी दिता. आतां म्हाका वाचूंक जाय आसली म्हाजी. माय क्वेश्चन इज हू फॉर्म्युलेटेड. गिव मी हू फॉर्म्युलेटेड डिपार्टमेंट. When did they have the meetings, minutes of the meetings, when were the dates, how many meetings they had to form this policy. हे information सगळे on the floor of the house दी. Policy ready केली, केन्ना meeting जाल्ल्यो, कित agenda आशिल्लो, कित discussion जालें, minute of the meeting सगळे on the floor of the house दवर ही policy वयर काडपाक तुमी कित केलें. स्पीकर सर, डंप पॉलिसी जेन्ना फॉर्म जाता म्हणजे फ्रेम करच्या पयलीं तांच्या मदीं डिस्कशन जाता. ताज्या उपरांत येवन ते म्हाज्या कडेन डिस्कशन्स करता. मागीर ताजेर कोणाची सजेशन्स आसत जाल्यार आमी विचारता. हाजे म्हाका आतां तेजेर म्हणजे डंप पॉलिसी फॉर्म करपाची आयज मिटींग घेतली, मिनिट्स बरोवया. फुडली मिटींग घेतली, मिनिट्स बरोवया. चर्चा जाता पॉलिसी करपाक गव्हर्नमेंटाची. नथिंग ऑफिशियल. बिस्ते बसले गजाल मारल्यो गेले. नथिंग इज रिकॉर्डेड. नॉट इवन वन मीटिंग इज रिकॉर्डेड. स्पीकर सर, एक मिनिट कंप्लीट करपाची मारता. स्पीकर सर, जेन्ना डंप पॉलिसी फॉर्म जाता पळय न्ही आनी तेजी नोटिफायड कॉपी येता, ओके, तेजेर कोणाक ऑब्जेक्शन ताजेर आनी कितें फायल करपाक जाय जाल्यार तेणी करूं येता. म्हाका आतां हें कळना की ताका आजुनूय हेजेर जर ऑब्जेक्शन कितें जाल्यार तेणी फायल कर. ती कशी फॉर्म जाली, कोणी फॉर्म, ऑफकोर्स डिपार्टमेंटान केली. डिपार्टमेंटान फॉर्म केला अकॉर्डिंग टू डॅट आणि वी हॅव सबमिटेड. What is the problem in putting it on the floor of the house? Minutes of the meeting. The minutes of the meeting on the floor of the house. कंप्लीट करपाक द्या मरे. पळय प्रश्न विचार न्ही तूं. स्पीकर सर, हाजो ड्राफ्ट वेळ दिता. एक सांगता स्पीकर सर, हाजो जो ड्राफ्ट घातला आनी मागीर एप्रूव केला पळय न्ही ताजे जाय जाल्यार हांव डिपार्टमेंटाक हाडूंक लायता सगळें काडून आनी मागीर ते दिवपा लायता. आत्तां मेळटा ड्राफ्ट बाबा पयलीं केन्ना घातलेली, हांवें सायन केन्ना मारल्या आनी परत ती फायनल कॉपी केन्ना येयली हेजेर तुका जाय जाल्यार हाडून दिवपा लायता. सर, आज हे दोन डंप पॉलिसीचेर मिनिट्स ऑफ द मीटिंग्स नाही. On the floor of the house there is no minutes of the meeting. This is very serious. कितें Draft policy बिस्ती साइन मारला नाका. We want to see the minutes of the meetings. Agenda कित पोस्ट जाल्लो minutes of the meetings जाच पयल्यो. Meeting जाच पयली agenda आसता. Agenda एक तेकू meeting ना. स्पीकर सर, Before the draft policy, even not even one recorded meeting in the state. वेगस एकदा कंप्लीट स्पीकर करपाक. सर, ही पॉलिसी जी कशी आसता ही पॉलिसी फॉर्म करता आसतना आमचे मायन्स डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली मायन्स सेक्रेटरी डिपार्टमेंटाचे सगळे कंटिन्युअसली बसून ही पॉलिसी फॉर्म करता. ड्राफ्ट पॉलिसी पयली अप्रुवल घेता आणि ताज्या उपरांत मागीर फायनल पॉलिसी आमी पास करता. Sir, I refrain. I oppose this statement. I need an inquiry. We need to find out how this dump policy was framed. Where were the meetings happened? We need to have an inquiry on this, Speaker sir, because there is no clear answer being given. Answer मेळना Speaker sir. Answer मेळना आमकां. Minutes of the meetings ना म्हणला, agenda ना म्हणला, answer मेळना Speaker sir. Second question. एक वेन्झी वेगस शांतपणे प्रश्न विचारपाक कळना. Second question. Without knowing the quantum of the dump, how did you do the policy? येस, आता सारको उलयलो. आता सारको प्रश्न विचारलो तुवें. स्पीकर सर, क्वांटम ऑफ द डंप कितली क्वॉन्टिटी आसा हे फायनलायज करतलो आसत सुद्दां न्ही जाल्यार पयली डंप पॉलिसी रेडी करचो पडटा. त्या डंपाचो प्रोफायल स्टडी करपाक जाय. तो परत आसा तशी तेजी ग्रेड स्टडी करपाक जाय. हे सगळें स्टडी करपाकूच होल पॉलिसी जाय आणि ती पॉलिसी असल्या उपरांतूच आमी तेजी क्वॉन्टिटी आसतली, तेजी क्वॉलिटी आसतली, तेजी सायट आसतली, परत तो रिजेक्टेड आसा काय कितें, तो विदीन द लीज आसा काय, तो आउटसायड द लीज आसा, तो प्रायवेट एरियेन आसा काय, तो गव्हर्मेंट एरियेन आसा काय, तो कमुदात एरियेन आसा, हे सगळें ह्या डंप पॉलिसींतल्यान ताजेर कशा पद्दतीत करपाचें ह्या पॉलिसींत ठरता आणि ती पॉलिसी ठरल्या उपरांतूच तेजेर डिसिजन घेवपाक जाता. आमी पयलीं सगळें स्टडी करतले आनी मागीर डंप पॉलिसी घालतले अशें जावंक शकना स्पीकर सर. हाज्यो दोन गजाली आसा. हाज्या खातीर पयलीं एकदां डिपार्टमेंट ऑफ द रेव्हेन्यू हांणी एक सर्क्युलर काडलेलो इन द इयर 2013 म्हणजे ज्यांच्यांनी लँड कन्वर्जन करिनासतर ज्यांच्यांनी आपले डंप्स थंयसर घातल्या तेंच्यांनी कन्वर्जन फीस भरची म्हणून.
हे तेन्ना काडलेले. बऱ्याच जाणांनी त्यानुसार डंप वेगवेगळे धरून ओके स्पीकर सर हे जे आसा पळय न्हू तेजेर भरलेले. बट एस्टिमेटेड डंप्स आमचे कडेन आत्तां क्वॉन्टिटी आसा वीच इज 700 मिलियन टन आमचे कडेन आत्तां म्हणजे जे गव्हर्मेंट. बट हाज्याय पलीकडे डंप हांव सांगता दीस इज द एस्टिमेटेड. त्या खातीर म्हणजे आमी तेणी जो विचारला पळय न्ही मिनिट्स ऑफ द मिटिंग्स ते एका पॉलिसी खातीर मिनिट्स ऑफ द मिटींग लागना. हांवें तेच सांगलां फक्त आमच्या फायलीन नोटिंग्स आसता वेगवेगळे कडेन जाता त्या खातीर ही म्हणजे डंप पॉलिसी ताका जायी जाल्यार हांव दिता तेणी काडूं ना जाल्यार. आनी हें जेन्ना आमी हें केल्ले पळय न्ही कन्वर्जन पॉलिसी ही कन्वर्जन पॉलिसी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची हे दोनूय ताका आसा. दोनूय जाय जाल्यार हांव ताका दिता. आनी इट इज एक्चुअली इट इज अ नोटिफायड म्हणजे हितूर कांयच लिपय सारकें कांयच I need to know very simple things, Speaker sir. I need to know the names of all those persons involved with their qualifications, designations, agenda and the meetings of the minutes. झाले. यो वस्तू तुका सांगले तो specifically दी, जात तें दी, जायना जायना सांग. It is now here on the floor of the house what you are able to give and what you are not able to give. स्पीकर सर कितें जालां तो रावता टुरिजम बेल्टान तेवटेन आनी थंयसर त्यो लिकर पॉलिसी टुरिजम पॉलिसी ह्यो सगळ्यो पॉलिसी जाता आमच्यो ओके. ते आसूं ती हांव खंयची ती सांगना. आनी हे मायनींग बेल्टांत रावता पळय न्ही म्हणजे निदान मायन्स रिलेटेड आसल्या कारणान एल्टनाक थोडेशें खबर आसा ताका मायनींग तेवटेन लागता ओके. त्या ती मायनींग पॉलिसी स्पीकर सर जी तयार करता ही आमच्या डिपार्टमेंटांतले जे एक्सपर्ट्स आसात आनी डायरेक्टर ऑफ मायन्स जो आमी आसता तो मेळोन ही डंप पॉलिसी तयार एक्सपर्ट्सा नांव दी स्पीकर सर. एक्सपर्ट्सा नांव जाय. कोण तो एक्सपर्ट नाव जाय आमकां कळो जाय न्हू. लेट्स बी व्हेरी ट्रान्सपरंट स्पीकर सर. कितें लिपोवपाक जाय एक्सपर्टा नांव दिवपाक सगळे हाय मरे भितर बसून नांव दी स्पीकर सर अरे एक्सपर्टा नाव दी कळो जाय आमकां. डायरेक्टर इटसेल्फ जो ज्या वेळार डायरेक्टर असता तो रेड्डी हेड्डी हाय आनी कन्सल्टंट हाडलो भायलो कोण? ना न्हू भायलो consultant हाडूंक ना आमी. गिव अस द नेम्स नो. Why are you not giving the names? वेगळो आनी Who was नाव your expert? जो डायरेक्टर असता तो मायनिंग पॉलिसी फॉर्म करता. एक डायरेक्टर मायनिंग पॉलिसी फॉर्म करपा मायनिंग पॉलिसी फॉर्म करपा एक डायरेक्टराक जाता. डिपार्टमेंट करता. डिपार्टमेंट करता म्हणून सांगलें. डिपार्टमेंटाक कोण हू इज द वन हू हॅज डन डूइंग इट. डिपार्टमेंटान आमच्या सिनियर जिओलॉजिस्ट असता ज्युनियर जिओलॉजिस्ट असता बाकीचे सगळे असता. Meetings were held with GSI and IBM with regards to handling of such dumps. हे कोण आले IBM आतले GSI आतले who other heads who represented to form this policy? Why are we not being transparent, Speaker sir? स्पीकर He now sign is Speaker sir. Give us the names. आमकां आज कळो जाय on the floor of the house. स्पीकर सर There is a big scam behind this formation of the Speaker Speaker sir, sir. तो Policy has सगळे been drafted म्हणून to वाट favor लागली. big Take 40. mafia, Speaker Speaker sir. जी वेगस जाय जाल्यार सांगता. Transparency is not happening. Speaker sir. IBM is the Indian Bureau of Mines. It is a government of India so PSU public sector undertaking. But the machine न्हू ते computer न्हू तो म्हणजे म्हाका वेगळाच. खबर आहा. It's a government of मनीस आलो India, त्या मनशा नाव जाय आमकां. Answer We want to दिवची help मरे. someone responsible. तुका आन्सर नाका स्पीकर सर आन्सर नाका तुका उत्तर नाका दिता स्पीकर मरे. सर डंप पॉलिसी जाल्या उपरांत आत्तां आमी IBM इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स हांकां ऑनबोर्ड घेतल्या डंप प्रोफायल स्टडी करपाक आनी वीच इज एन PSU पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो डंप प्रोफायल तेंच्यांनी स्टडी करून सबमीट करचो जेणे करून तेजी क्वॉन्टिटी कितली आसा क्वॉलिटी कितें आसा ओके हें आमकां इज जातलें फुडले डंप ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर हें IBMचें काम आसा. हांव तें सांगता डंप पॉलिसी पयलीं फ्रेम केल्या आतां IBMक आमी ऑन बोर्ड घेतला. हांव खंय ना म्हणटा. GIS जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. Geological Survey of India is again a PSU of the Government of India. For everything, I am asking you specific names of every department. Who was your qualified personnel, sir. or whether you don't have. If you have, you have to place the names. There is clear, transparent here. Please reveal the names of all your department heads who were part of this formation of the policy. तुम्ही sign मारली problem ना आमकां. स्पीकर सर म्हाका दिसता मुखेलमंत्री जे म्हणटा ते कोंकणीन जर समरायज केलें जाल्यार तें शिता फुडें मीठ खाल्लें आहा ताणें. कित्या खातीर पळय हांव कित्याक म्हणटा तें पळय तूं म्हणटा की देर इज अरावंड 700 मिलियन टन्स ऑफ आयर्न ओर डंप. आतां आमकां फिगर दिला तुवें 733 मिलियन टन्स. 33 म्हणल्यार ऑलमोस्ट 1 year एक्सपोर्ट. 33 मिलियन टन इज नॉट लेस इट इज लॉट. हय मरे काबराल डॉक्टर काबराल. स्पीकर सर फर्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी ही डंप पॉलिसी करता कित्याक आमी धर तर डंपाची क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी सबस्टेन्शियल ना जाल्यार वाय वूड वी डू द पॉलिसी एट ऑल. फर्स्ट सेकंड एज अ बॅकग्रावंड आय एम गिवींग यू मनोहर पर्रीकारान हे असेंब्लीन म्हणिल्लें आहा की आमचे कडेन हेच फिगर सांगल्यार 7
133 मिलियन टन्स डंप आसा, पूण तातूंत 123 टनूच ओर आहा आनी तो जो आसा तो लो ग्रेड आहा. हें मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें हें म्हजे कडेन आन्सर आहा. 2013 जेन्ना तें आयलां तेन्ना when he was trying to do that dump policy. 733 जर 123 टन्स आसा ओर, जाल्यार ताका आनी पॉलिसी कित्याक करूंक जाय येदी व्हडली? स्पीकर सर तो सांगता तो सारकें आहा. Point is, if you don't know the quality and quantity, why did you go to do policy? I am not from the mining belt. I am from the Patada. rural urban area. सांग म्हाका, we should understand न्ही, आमकां तें डिटेल खबर ना सर. स्पीकर सर, हांवें एस्टिमेटेड 700 मिलियन टन म्हटलां, ती फाल्यां सकाळी 800य जावपाक शकता. 733 म्हटलो पळय न्ही तुवें, ती चडूय जावंक शकता. 800 न्ही, तेज्या पेक्षा चड जावपाक शकता. दिस इज द फर्स्ट. तूं माती विकताले मरे, सगळी चायना आमची मातीच घेवन वतले. Speaker नॉर्मल sir. माती मरती तशी पळोवंक गेले जाल्यार. स्पीकर सर, डंप पॉलिसी करण्या फाटीमागचो 2 उद्देश आसा. एक, लो ग्रेड आयर्न ओरा डिमांड आसा आनी ताज्या खातीर लो ग्रेड आयर्न ओर हांगासलो वचूं शकता. डंप्स जे आसा पळय न्ही, तेजो प्रोफायल स्टडी करपा खातीर IBMक आमी ऑन बोर्ड घेतला. प्रोफायल जेन्ना स्टडी करतले, तेजी क्वॉलिटी, क्वॉन्टिटी, कंटेंट हें सगळें जेन्ना समजतलें, ओके, तेन्नाच तो आमकां डंप ऑक्शन करपा खातीर आमकां उपयोगाक येतले. तिसरी गजाल, हे प्रायवेट लँडाचेरूय आसा, गव्हर्मेंट लँडाचेरूय आसा, कोमुनिदाद लँडाचेर आसा, लिजा भायर आसा. आमी जेन्ना हे डंप वेकेट करतले, थंयच्यान काडटले, तेन्ना ती लँड जी आसा पळय न्ही, ती परत एकदां रियुजाक येतली. सांगून न्हू, एग्रीकल्चरानूय बी पयलीं डंप अशें घातलेले आसा. ती जर फाल्यां सकाळी आमी बेस्ट, आतां माती उबी आहा बेश्टी, ती जेन्ना काडली तेन्ना ही लँड जी इतकी, म्हणजे इट इज अ लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड, ही परत आसत अशी एक तर कल्टिवेशनान येवं शकता. फाल्यां सकाळी थंय काजी रोवपाक शकता, कारण टू एग्रीकल्चरिस्ट यू कॅन सजेस्ट गूड म्हणटा तशें फाल्यां कितें करपाक शकता आनी कितें ना तें. कारण ही लँड जर आमी रियूज, म्हणजे दोनूय गजाली आसा. फाल्यां सकाळी वो लो ग्रेड आयर्न ओर जर गेलो, इट इज अ रॉयल्टी इज कमींग फॉर द गव्हर्मेंट, इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी जातली. सगळ्यांक म्हणटा ट्रकवाल्यांक काम मेळटलें, कोणाक बाकी मशीनवाल्यांक काम मेळटलें, आनी हांगासलो लो ग्रेड आयर्न ओर एक्सपोर्टूय जातलो. लँड फ्री जातली, ती परत कल्टिवेशन करपा खातीर ताचो यूज जातलो. त्या खातीर डंप पॉलिसी जी करून, आनी इट इज नॉट फक्त कदाचित तेन्ना तुका आन्सर दिले तो 113 म्हटलं आसतलें, बट एप्रॉक्सिमेटली आमचे 123 मिलियन टन्स. बट एप्रॉक्सिमेटली आतांच्या आमच्या हेज्या प्रमाणे जे 700 मिलियन्स आहा पळय न्ही, तितूर मेजर ओर जो आसा पळय न्ही, हो एक्सपोर्ट जावपाक शकता. स्पीकर सर, ओर एक्सपोर्टूच जावंक जाय, थंय स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर कित्याक जायना? तूं मेक इन इंडिया कित्याक करना? स्पीकर सर, ताजें म्हणणें बरें, हांगासरूय स्वयंपूर्ण जो आहा पळय लागपाक शकता, बट हो जो काम करपाक आनी हेका जें उदक जितकें लागता पळय न्ही, फाल्यां सकाळी हो प्युरिफाय करचो पडटा फॉर स्टील इंडस्ट्री. एक तर गोंयांत हार्डली 2 ते 3 स्टील इंडस्ट्रीज आसा, ते हाय ग्रेड आयर्न ओर यूज करता. हो जर परत आमी प्युरिफिकेशन बेनिफिकेशन प्लांटाचेर घालून प्युरिफाय करपाक जाल्यार लॅक्स ऑफ लिटर वॉटर जाय पडटा. परत ताजें पोल्युशन खूब मोठ्या प्रमाणात जातलें. त्याती तेजी प्रोसेसूच जो आसा हो इतलो किचकट आसा. तिसरी गजाल, इट इज अ लेबर ओरिएंटेड काम. परत म्हणजे हेजेर सगळे हेजेर काम करपी गोंयकार काय काम करपाक प्रिफर करिना. अगेन इट इज अ रेड इंडस्ट्री. परत त्या खातीर म्हणजे हांगासल्यान तो जर एक्सपोर्ट जालो जाल्यार तो इजिली जातलो आनी वील गेटिंग द गूड रेवेन्यू फॉर द स्टेट. लास्ट स्पीकर सर, एकूच जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा की 733चे वयर आसूंक शकता, 800 आसूंक शकता, 1000 आसूंक शकता. स्पीकर सर, ऑन द अदर सायड एक्टिविस्ट बी कोण जर आसलो जाल्यार तो कितें चिंततालो? हें इल्लिगल एक्सकवेशन चालू आहा. तुका जर तुजी कितले क्वॉन्टिटी आहा तीच फिक्स ना आनी ती चड जावंक शकता म्हणटा तूं, जाल्यार नॉर्मल जे ओवर एरिया ना थंय तूं खणटलो आनी ते हातून घालतलो. तें जावंक शकता आनी तें तुजेर एक्युजेशन येवचें न्ही, म्हणून बी क्लियर ऑन द नंबर्स. एक्झॅक्टली स्पीकर सर, ताणें जें म्हटलां पळय न्ही, आमी डंप पॉलिसी फायनलायज केल्या उपरांत आतां IBMक जो ऑन बोर्ड घेतला पळय न्ही, तोच हो सगळो डंप प्रोफायल स्टडी करून तेणे डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट करचें. आनी हो जेन्ना फिक्स जालो काय ना, काय इतलेच ओर आमी हे एक्सपोर्ट करूं शकता. हाज्या खातीर हे कोणाकूच एक्स्ट्रॅक्शन एडिशन करूंक मेळपाचें न्ही. हे जे डंप प्रोफायल स्टडी करून तेंच्यांनी आमकां तेजो रिपोर्ट दिवचो आनी तेच डंप बाबा तेंच्यांनी प्रोफायल जर स्टडी करून दिला, तेच डंप जे आसा पळय न्ही, हे गव्हर्मेंट ऑक्शन करतले. हितूर 2 गजाली आसा. एक, जे अर्सवायल लीज होल्डर जे आसा पळय न्ही, हांच्यांनी प्रायवेट लँडान आपल्या दवरलेलो आसत, पयलीं काडून घातलेलो आसत, जाल्यार तांकां एक वेगळ्या पद्दतीन ट्रीट करूयात. आनी जे गव्हर्मेंट डायरेक्टली गव्हर्मेंट लँड किंवा कोमुनिदाद लँडान आसा पळय न्ही, तातूंय बी जे आसा पळय न्ही, तेय बी आमकां ऑक्शन करपाक मेळटलें. त्या खातीर एट प्रेझेंट आमी जशें म्हटलां की 733 मिलियन टन्स आसा हो गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केला. हाज्या फुडें जर आसलो जाल्यार तो आमी डिक्लेअर करतले, तेंच्या कडल्यान रिपोर्ट येयल्या उपरांत.
येस डॉक्टर कवराल गेला काल डॉक्टर चंद्रकांत मातसो बेजार जालो आमचेर आनी खंयच्या खंय पावलो तूं जायना. हांव बेजार जावचो ना भिनाका तूं की तूं अग्रिकल्चरिस्ट न्हय तूं डॉक्टर म्हणून स्पीकर सर उलोवनाका तूं. हांव फक्त एक म्हायती खातीर 2च मिनटां घेता स्पीकर सर की डंप जे म्हणटा सर स्पीकर सर हे डंप जेन्ना जाले कित्याक थंय तेन्ना डिमांड नाशिल्लो हे ओराक आनी तेजे खातीर हे डंप जाले मायनींग प्लॅनान डंप दाखयल्ले आसा स्पीकर सर क्वॉन्टिफाय करपाक आनी क्वॉन्टिफाय करून ते दिवपाक ह्यो गोश्टी जेन्ना डिमांड आसा स्पीकर सर तेन्नाच ते करूं शकता स्पीकर सर म्हाका एक स्पेसिफीक क्वेश्चन ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टराक विचारपाक जाय की आमी डंप पॉलिसी तेणे सांगले 2013 मनोहर पर्रीकर बाबान हाडलेली आनी कितें चालू आशिल्लें आज आमी 2024 पावले स्पीकर सर आनी कितलीं वर्सां लागतलीं सर डंप जे 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 पॉलिसी करून हांवें पयला पॉलिसी स्पीकर सर हांव आतां लिस्ट पळयतालें 27 लोकांनी एप्लाय केल्लें आसा 27 लोकांनी एप्लाय केल्ल्या पॉलिसी भितर आनी दिल्लें आसा पूण इशू कितें आसा स्पीकर सर हे 3 म्हयन्याक जर खंयच्या खंय हें जायना फुडें अपग्रेडेशन हे आयन ओवर कंटेंट जो आसा हे डंपान म्हाका खबर आसा स्पीकर सर पयलीं बेनिफिकेशन प्लांट आसतले बेनिफिकेशन प्लांटान ओवर धुयताले आनी ऑलमोस्ट 30% 25% टू 30% टेलिंगा वयतालो टेलिंग थंय कोणाक नाका आशिल्लें ते देखून टेलिंग काडून स्पीकर सर ते विकला आज जेन्ना ओवराक डिमांड हाडटा रिवर्स प्रोसेसाक जेन्ना स्टील जाता हे सगळे डंप वयतले स्पीकर सर पूण आज तितू ग्रेड सर्टिफाय करपाक ह्यो ज्यो गोश्टी आहा ह्यो IBM घेतला म्हणटा ऑनरेबल CMन पूण म्हाका सांग स्पीकर सर जेन्ना रेट फायन केल्ली आसा की एक्सपोर्टाक जेन्ना वयता क्वॉन्टिटी FE स्पेसिफायड रेट जेन्ना मेळता जाल्यार इतलो टायम कित्याक लागपाक जाय स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल CMन ह्यो कोण आमचे ट्युरिजम बेल्टाचे विचारता आनी कोण अग्रिकल्चर बेल्टाचे विचारता कोण सेमी अर्बन विचारता एक्चुली पळोवपाक गेल्यार इवन तेजे विजयाच्या आंगणाक देखून जर काडले तरी वर मेळटलो स्पीकर सर कित्याक गोंयान जे मातयेक देखून सर 48, 46, 40 ग्रेड FE कंटेंट आसता तो अशें न्ही की गोंयान FE ना अशें स्पीकर सर सो म्हाजे जितलेच रिक्वेस्ट आहा त्यो सगल्यो टेक्निकलिटीज बऱ्यो आहा स्पीकर सर केन्ना ऑनरेबल सीवरान एश्युरन्स दिवचे हावजाक की हे डंप केन्ना खऱ्यांनी चालू जातले एक्सपोर्ट जावपाक हे म्हाका ऑनरेबल CMन उत्तर दिवचें स्पीकर सर बाब निलेश काब्राल यांनी विचारला त्या प्रमाणे त्यांनी एक्सप्लेनूय केलें म्हणजे डंप कित्याक क्रिएट जाले ते आनी त्या डंपाक खऱ्या अर्थात म्हणजे आतां ताका व्हॅल्यू येवपाक लागला तर त्यांनी हितूर 2 गजाली आसा स्पीकर सर एक अर्सवायल लीज होल्डर्स हांच्यांनी आपल्या प्रायवेट लँडान घालून दवरलेले डंप्स हितूर आमी डंप्स फायनलायज केला त्या प्रमाणे तांचो रेट अजून डिसायड जावंक ना वी आर डिस्कसींग दॅट एकदा तो फायनलायज जालो काय आमी जे अर्सवायल लीज होल्डर्स आसा पळय न्ही हांकां जाता तितके बेगीन एक तेजे डिसायड करून म्हणजे ॲट प्रेझेंट एक्चुअल प्रायस कितें ही एक्चुअल प्रायस जेन्ना ठरली म्हणजे मार्केट प्रायस कितें आसा ती ठरल्या उपरांत आमी अर्सवायल लीज होल्डराच्या खातीर बेगिनात बेगीन डंप्स जे आसा पळय न्ही हे डिसिजन घेता आनी दिता सो दॅट म्हाज्या अंदाजान स्पीकर सर विदीन अ मंथ आमी हे डिसिजन घेवपाक शकतले आनी ते आमी चालू करता नेक्स्ट ही देन आमचो जे गव्हर्मेंटात ऑक्शन करपाक जाय बाकीचे सगळे डंप्स जे आसा पळय न्ही ताजेर डिसिजन 1-2 म्हयन्यांनी जातली बट डंप पॉलिसीच्या उपरांत एक्सपोर्ट करपाक 1 म्हयन्या उपरांत म्हणजे तांकां चार्ज जो डंपाचो मेळपाक जाय तो आमी दिवपाक शकतले स्पीकर सर एकूच म्हाजें इतलेंच सांगपाक जाय ऑनरेबल CMक आमी पयलींच 2012तल्यान आमचे बेल्टाचे लोक त्रासान पडलेले आसा आनी अनफॉर्च्युनेटली 2024 जाले स्पीकर सर हांव ऑनरेबल CMक रिक्वेस्ट करता जी पॉलिसी केल्या तेजेर हांव कांय उलयना पूण म्हाका दिसता पॉलिसी फाल्यां चॅलेंज जावंक शकता सुप्रीम कोर्टान वचूंक शकता एक ओपन पॉलिसीज कर स्पीकर सर जेंकां मायनिंगेन जेन्ना सुप्रीम कोर्टान डिसायड केल्लें की ओवर काडलेलो आनी तो दवरलेलो एक्सट्रॅक्शन जो कॉस्ट आसा 250 रुपया ते मनशाक दिवपाचो आनी जो हायेस्ट ऑक्शन दिता तो एक्सपोर्ट जावपाचो आनी ते IBM रेटीन जेन्ना इनवॉयसींग जाता ते भशेन आमकां रॉयल्टी मेळटले बाकीचे DMA बाकीचे सगळ्यो गोश्टी मेळटल्यो म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा CMक ऑनरेबल CMक एज मायन्स मिनिस्टर की ह्यो सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो आसा स्पीकर सर पूण म्हाका दिसता एक्सट्रॅक्शन जेणे कोणें क्लेम केला आमी काडलेलो तांकां 250 रुपया दिवपाचे एज पर सुप्रीम कोर्ट की हे कॉस्ट ऑफ एक्सट्रॅक्शन आनी बाकीच्यो ऑक्शन करपाचे जे कोण हायेस्ट बिडर दितात तांकां काडपाक परमिशन दिवपाचें कित्याक खूब वर्सां जाले
मंदोवी जुवारी नदयेन म्हाका दिसता ओवर कितलोच वर्स जालो बार्जी वयताल्यो त्यो आतां खंय तरी हो डंप चालू करपाक जाय आमच्या बेल्टाक तेज्या सीएमाच्या बेल्टाक लोकांक त्रास आसा हांव नको कित्याक तो ओगी रावता हे फास्ट करून जाय कोण सांगता कितें सांगता ताका सांगू स्पिकर सर सो ऑक्शन करून काबार करपाचे ₹250 जे कॉस्ट आसा तांकां दिवपाचो स्पिकर सर. स्पीकर सर हाजेर आमी अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जाता तितके बेगीन डिसिजन घेता म्हाका तेज्यो भावना कळटा कारण आमकां बेगिनात बेगीन हें सुरू जायत जाल्यार इकॉनॉमीक एक्टिविटी जी आसा पळय ती पुराय मायनींग बेल्टान चालू उरतली बाय टेकींग हे कन्सिडर करून आमी जाता तितके बेगीन डिसिजन घेता. श्री विरेश कोलकर. स्पीकर सर माझो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा वॉट मेकॅनिझम ऑर instruments does the department have to measure the quantum of mining dumps आणि कितले टोटल नोटिफाईड मायनिंग डम्प्स आसा गोंयभरान नोटिफाईड स्पीकर सर आमी IBMांक इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स हांकां ऑन बोर्ड घेतला हे डंप प्रोफायल स्टडी करपाक एट प्रेझेंट आमच्या कडेन जो एस्टिमेट आसा वीच इज 700 मिलियन टन्स आसा म्हणून आमच्या कडेन एस्टिमेट आसा बट ताज्या भायरूय बी IBMांक एकदां घेवन आमी डेट वी वील व्हेरीफाय आणि परत एकदा त्याचो फिगर टोटल लोकेशन्स कितले आसा टोटल लोकेशन्स तुका आत्ता नंबर मेळपाक कठीण. ते 180 लोकेशन 180 नोटिफाईड श्री अल्टन डिकोस्टा. नॉट नोटिफाईड अजून पोवना. श्री अल्टन डिकोस्टा. आणि स्पीकर सर आणि जो आन्सर आसा तो एक झालो, एक, दोन झाले प्रश्न. मेकॅनिझमाचो सांगला स्पीकर सर. श्री अल्टन डिकोस्टा. स्पीकर सर IBM इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स मायनिंग डिपार्टमेंटाकडे मेकॅनिझम वी हॅव डीड द सर्वे बाय आवर ओन डिपार्टमेंट ISLR आमचो सर्वे सेक्शन आहा सर्वे सेक्शनान वचून सर्वे केला ओके आणि वो सर्वे करून त्याच्यानी 180 लोकेशन कितले सर्वेयर आसा आम्ही ISLR कितले सर्वेयर आसा आमच्याकडे एक सर्वेयर आहा आमच्याकडे एक सर्वेयर आहा एक सर्वेयर अख्खे मायन्स इतले ISLRची मदत घेतलेली जेन्ना हे सर्वे केला तेन्ना आता नाही आम्ही पहिली ISLRची मदत घेतलेली हे सर्वे करता बट आता येदो व्हडलो मायनिंग डिपार्टमेंट आसा श्री अल्टन डिकोस्टा. येदो व्हडलो मायनिंग डिपार्टमेंट एक सर्वेयर आसा एज पर मिनिस्टरान सांगला त्या भशेन. स्पीकर सर हो रेव्हेन्यू जनरेटिंग मॉडेल आसा सर्वेयर एकटोच आसा सो हे डंप और कोण सर्वे करतलो. स्पीकर सर म्हाका श्री अल्टन डिकोस्टा. एकूच सर्वेयर आसा प्रश्न दोन आसा. स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे पाटी तरी ऑपोजिशनाक एप्रिशिएट करपाक गरज आहा कित्याक सांगता हो आमगे काँग्रेसाचो सरकार 10 पयलीं 35,000 कोटी म्हणून पडलो सो 35 आम तुका कित्याक क्लियर करूंक जाय सो यू शूड बी सेफ ऑन युअर सीट यू शूड एप्रिशिएट अस बिकॉज हो डंप पॉलिसी जाता कित्याक 35,000 कोटी म्हणून सरकार एक पडलो थिंगसून 350 कोटी जाले 350 कोटी जावन आता आफ्टर 350 crores what you could collect is only some 190 crores 271 crores अजून पेंडिंग आहे सो दॅट इज वाय यू शूड एप्रिशिएट इट वी आर पुटिंग यू ऑन द राईट ट्रॅक. स्पीकर सर आता निलेश बाबान म्हणला की सेमी अर्बन ट्युरिजम बेल्टांतल्यान हे उलोवपाचे तांकां व्हडली हें ना म्हणून सो म्हाका दिसता हे जे तुमगेल्या डंप पॉलिसी केल्या तितून कोण आसता ही फॉर्मुलेट करपा आतां बेन्झी बाबान सांगले ते प्रमाणे डायरेक्टर आहाय कोण तुगेले IAS ऑफिसर आहाय सिनियर स्केल ऑफिसर्स आहाय ते आर दे एक्सपर्ट इन दिस मायनिंग mining sector so they can formulate this policy because you all are saying that semi urban tourism department ek ulopa world titum mahiti na mun so this senior tunge kon department as senior scale officer are there capable and muddam sangta when you are giving this dump policy and then tum auction kudai there is one company out of 271 crores only one particular company owes around about 171 crores एक कंपनी आहा 170 आणि 1 crore ऑलमोस्ट एक वेदांता दे आर देर they have and you all again you will allow them to take part in the auction. श्री अल्टन डिकोस्टा स्पेसिफिक तुझा प्रश्न ना हांव तेका लागून सांगता बिकॉज हे मायंड डंप पॉलिसींग आणि आज केदोण जातो तूं म्हाका स्पेसिफीक डेट दी हे केन्ना स्टार्ट जाता आज जातालें फायदो जाता काय म्हण दीस माननीय मुख्यमंत्री when we will auction this. सर हांवें आतां बाब निलेश काब्रालाक सांगला त्या प्रमाणे विदीन अ मंथ वी आर गिवींग फर्स्ट जेंकां आमी ऑक्शन जे डंप्स हे फायनलायज करपा जाय पळय ते फायनलायज करता एका म्हयन्या भितर विशय सुरू जातलो डंपाचो. स्टार क्वेश्चन नंबर 3 श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी.